प्रितीच्या बाबण्यान तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 17वी चीट 14 ते 20 पर्यंत. आनी आयज शिवर्तमान कितें घडटा. एक बापूय आपल्या पुताक घेवन शिसा कडेन जेजूच्या शिशा कडेन येता आनी कितें घडटा थंयसर त्या पुताक तो कित्याक हाडटा कित्याक ताच्या भितर एक देंवचार आहा आनी ताका खूब त्रास करता तेज्या चेड्याक. आनी जेजूचे शिश त्या देंवचाराक भायर काडपाक पावनान तांकां जायना. आनी बापूय जेजू कडेन येता आनी जेजू कडेन सांगता की हांवें ह्या पुताक तुज्या शिसासी व्हेल्लो पूण आजुनूय कांय जावंक ना. आनी जेजू एकदम दुखी जाता. तो एक्चुली रागार जाता. तो कितें म्हणटा, भावार्थ नसलेली आनी खोटी पिणका तुमी. कितलो वेळ म्हूण तुज्या सोयशाचें हांवें रावचें. केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोडचीं. आनी भाव भयणीनो, जेजून कितली शिकवण दिल्ली इस्रायली पोरजेक. कितली मिलाग्री केल्यो, कितल्यो पेखोवणी केल्यो. आनी तरी ह्या लोकांक इतलें करून तांचो भावार्थ वाडूंक नाहलो. पोत्तून तेंच सांगपाक ते येताले जेजू कडेन. आनी जेजू पळयता की ताणें इतली शिकवण दिल्या. 3 वर्सां 3.5 वर्सां आतां तो हें सगळें कोत्तालो. कित्याक जेन्ना ही घडणी घडली तेन्ना जेजू खुर्सार वचपाक फकत ताणें थोडे दीस आसले. म्हणजे ताणें 3.5 वर्सां ताणें देवाचें उतर परगट केल्लें आनी सगळी सजमणी दिली. कितल्यो मिलाग्री केल्यो. आनी आतां तो सजमतलो की आतां लोकांचो भावार्थ वाडला. ती जाणून आतां खंय बरी जावपाक, खंय भावार्थान देवाच्या उतरा प्रमाणे तांकां तें जी पेखोवणी जाय, जें बरें जाय तांकां फावो जावपाक तें जाणूं आहलें म्हणून. पूण पोत्तून जेन्ना ती येतात जेजू कडेन आनी म्हणटात, बापूय येता आनी तसोच दुसरो लोक येतालो, तेन्ना जेजू एकदम दुखी जाता, एकदम रागार जाता तेजे उपरांत. आनी भाव म्हणून जेन्ना जेजू शिकयतालो फकत आपल्या कडेच पळोवपाक न्हय, तो शिकयतालो की दुसरीं ज्यो शिकतात, जे आयकतात, ती शिकवण देवाचें काम करूंक पावतली म्हणून. तो भावार्थी दुसऱ्यांक भावार्थी करपाक देवाचें उतर परगट कोत्तालो. आनी भाव भयणीनो, आयजच तहेंच घडटा. आमी कितले फावटी रितीराक वेता, देवाचें उतर आयकता, कितले आमी देवाचें उतर आयकना, पूण खरेंच आमचो भावार्थ वाडला. आमी खरेंच ती खरी शिकवण जेजूची आमकां आमच्या मनान, आमच्या काळजान रिगून रावल्या. खरेंच आमी जेजूक ती दाखयली म्हणून आमी मानता आनी आमी फांटे म्हणून आमी सजमता. आनी जेन्ना आमकां ह्या देवाच्या उतराची सजमणी ना, देवान सगळें जेजू वरवीं तें खुर्सार सगळें घडोवन हाडलां आनी आमी आतां फकत भावार्थान तें आमकां घडोवन आमच्या जिवितान हाडूंक पावता. ती सजमणी आनी तें आमकां केन्नाच कळना जाल्यार आमी पोत्तून त्याच लोकां भाशेन जातले. पोत्तून जेजू कडेन येतले आनी जेजू आमकां तेंच म्हणटलो. कितें म्हणटलो, भावार्थ नसलेली आनी खोटी पिणका तुमी. कितलो वेळ म्हूण हांव तुमकां तेंच सांगतलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां ही देवाच्या उतराची सजमणी मेवता, जेन्ना आमी सजमता की जेजून सगळें घडोवन हाडलां आमकां, आमी जावन आसा आतां ह्या वेळार देवाचीं भुरगीं. देव आमकां आमचो इतलो मोग कोत्ता आनी ताणें सगळें जेजू वरवीं खुर्सार घडोवन हाडलां. आतां फकत आमकां त्या देवाच्या उतराचेर भावार्थ जाय. आमकां जाय जेजूचेर भावार्थ. आनी जेन्ना आमी म्हणटा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, त्याच्या उतराचेर भावार्थ दवरता. जेन्ना जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, जें ताचें उतर म्हणटा तें आमकां फावो जाता आमच्या जिवितान. आयज हे खेरीत भाशेन जेन्ना आमी हें देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, आमी पळोवया खरेंच आमी देवाचें उतर शिकता, वाचता, ताचेर नियाळ कोत्ता, तें पाळटा, वो फकत आमी एका कानान आयकोन दुसऱ्या कानान सोडटा तें. और जें आमी इगोर्जेक वेता तेन्ना आयकता देवाचें उतर, तें आमी फकत आमच्या एका कानार सोडून भायले येतकूच तें सगळें भायर वता. आनी आमी समजता की आयज मीस आयकलें, आमी आमचें मागणें केलें, पुरो. भाव भयणीनो, गरज आमकां जें आमी आयकता तें आमी दिसपट्टा जिवितान तें पाळपाक.
आनी जेन्ना आमी कोत्ता खरेंच आमचो भावार्थ वाडत वतलो. आयज एक खेरीत भाशेन तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक एक बरो दीस आवडेता आनी तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.